गाइस कशें तुम सगळीं वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. आयज इवनिंग स्टार्ट केला सकाळ सार काय करू बेळला. ओके सो आतां मातशें होम बागेंच वयताय. सो बाबा स्लायड हाडूं वयताय चोयता थिंग मेट जाल्या पयलीं. ओके स्लायड हाडटाय आनी एक पूल आहा एक धाकटो एक मिडियमसो हाडूं वयताय कित्याक बाब जायना तूं पियर्सन तोय आहाय जाल्यार चोयताय थिंगा. नेक्स्ट स्लायड सारकी लायक प्रिन्सना. प्रिन्सल से हाय वचय प्रिन्सू तो चिप्स आता तोय रेडी जाला आनी पियर्सनूय हा थिंगा. इस क्लास येल बी आनी मागीर जेल बी आता आनी म्हणजे याचो भायर सॉरी एक्चुअली प्लॅन आहलो आमगेलो थिंग कोट वॉटर वचपा बट थिंग आतां ऑलरेडी टायम जालो वयता येता म्हळ्यार वगूच जाता म्हळ्यार मागीर आसता म्हणटा तेका. सो चोया नेक्स्ट टायम थिंग मागीर. सो आतां आमी वयताय आनी सोमतें मागीर तुम थिंग मेवता. ओके सो तो आपणा ज्यूस घेवन येयला फ्रुटी हाडून. ओके ओके तूं मुखार वचनाका चल चॉकलेट चिप्स लायले. वेट 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 आर पुट लिटर फूड. ओके 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 कॉल टाइम तू केलें तेंगे हेचो गे टेक. सो पावले आमी चोय होम बागेंचो. ओके पाक कोत्ताय ओ कोण बरो दिसता तो ते हेजे वुडाचे मुगो बरो दिसता थिंगा हाय स्टार्टिंगाक वेर हाय ते लाकूड गो ते ना कितें सिरेमीक म्हणटा तेका सिरेमीक. कोण तो थिंगा का वाचतो ना फाटल्यान ते ल्हान भुरग्यां दिसता. सुटकेश आहे बाई वच म्हणटा आमी गोंया वचय म्हणटा येता येताय म्हणटा. वयर वयर आहाचे ब्लूय आहाचे वयर अरे सेकेंडी तो आहाचे ब्लू कलर म्हणटा तुका. वचय वचय म्हणटा तुका वेरी पॅच तेच जुरासीक वर्ल्डा ते सगळे भायर सरले भायर सोन येयले सगळे एक पावले सद्या भायर सर तो गेला थिंगा पावली आतां घरा. ओके सो गेलो आमी हाडपा न्हू स्लायड मेवना आनी ते पुलाचें मेवना आमकां मागीर आमी येयली. सो दुसरें सामान कितें केलां चोय बरो एअर फ्रेशनर मेळ्ळा बेश्टो चोया म्हणलें हॉस्पिटलान मातसो वास घेवन चोयल्लो. सो चोया आनी हें हाडला विंग्स हॉट एंड स्पायसी. आमी पयलीं इंडियन शॉपार हाडटाली थिंग मेळटालें हांव नोको चोया म्हणटा शेंका लागत जाल्यार आनी बेश्टी क्रिस्पा पॅकेट हाडायचें. आनी हें न्हू बेकन एंड चीज रॅप हांव पयलीं कामा वयता तो थिंग रेक्सां हाडटालें बरें लागता बेश्टें हितू एअर फ्रायराक घालपाचें आनी मागीर हें करपाचें रेडी टू हें तें सगळें हें आसता ओवना पासून घालून करूं जाता जस्ट बेक फॉर 23 मिनट्स तें. ओके आनी दोरी हाडल्या भायल्या मातशें दिसांनी सामर न्हू मातशें रोग बी चड जाता आनी पिटरान 2 वाज हाडले आपणा आनी चोय म्हाका कितें हाडलें बरी आयस कॉफी करून पिवपाची. बरो दिसलो तो म्हाका पिंक कलर ब्लू नासलो बाबा लागून बट बरो स्लो कलर तेका लागून हाडला बरो दिसता न्हू चोवपाक. आनी थोडेशे डिश वॉशर हें हाडला लिक्वीड सोप हाडलो. ओके आनी चोय आतां कितें कोत्ता तें आतां सद्या पयलीं हांव चेंज कोता आनी मेवता तुमकां थोडे. सो पियर्सनाचो सर्टिफिकेट ऑफ अचिवमेंट येयला. तूं सकाळ दाखय तूं वयर काणाका तेकेच कितें जालें गो तें लर्निंग थ्रू रिटन आनी वर्बल वर्क. सो आयज दिलें तेका इसकला आनी आतां दाखयलें म्हाका चोय गूड जॉब. आनी हो चोय चपाट कोत्ता
कोणाक करपा जाय जाल्यार सांगाय ओके तो येतलो चोय तेका ते खेळ नाका तेका चोय लाटणी मागीर चोय सोली वस्तू जाय चोय मागीर ते कन्नड उलयता ए डोंट टच दॅट थंयचो हांवें न्हू किंग प्रॉन्स काडले जपॅनीज स्टायल सो चोया सो ती आतां हितून घाता एअर फ्रायरा 2 काडले ती पयलीं घातोली चोयता आनी मागीर पोट बोल ना जाल्यार मागीर पिझ्झा घातोली फ्रोझन हाडून तेच दाखयलो न्हू ती सो ते हांवें ओपन केलें आनी तेंचे पॅकींग बरें म्हाका लायक जालां बरें एक एक कोण गायलोले हेचो सो हांवें ते सगळे काडले बी आनी मागीर हेचो एअर फ्रायर अशें करून हें केलें मागीर हांवें पयलीं 10 मिनट्स अशें करून दवरलें 180 डिग्रीचेर आनी चोया म्हणल्यार जाता पयलीं आनी थोडेशें हांवें मागीर चोय बेश्टे कायलीचे शॅलो फ्राय अशें केले ओके आनी म्हाका ते चिप्सूय आहलो न्हू तेय दवरले आनी हेंचें मुगे ड्रिंक हांवें कोक काडलें इनॉग्रेशन केलें तेजें आनी चोय मागीर सगळें रेडी जावन प्रिपेर आनी बेश्टें ते हॉट एंड स्पायसी हर्ब घायलें आनी चिकनूय हाडलें सो कालचे व्हिडिओ म्हाका एंडींग घेवपाक मेळना सो आयज घेता ओके आय होप सो तुमगे ब्लॉग लायक जाला आसतलो तुमचो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कोराय शेअर कोराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय and till then I'll take care and I will see you all in the next vlog and bye bye chalo then bye.